सौर ऊर्जा हो प्रकल्प चालीक लावपाक हे सरकार अपयशी येयला। ह्या विशयाचेर पिकी पिकी लायटीचो मंत्री कांयच उलयलो ना। गोंय विधानसभेत पिकी पिकी लायटीच्या मंत्र्यान जी माहिती दिल्या त्या प्रमाणे गोंयान एकूण 46.97 मेगा युनिट्स तयार जाता। हे वाढवपाक प्रयत्न कित्याक जालो ना? सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प मार्गाक लावपाक हे सरकार अपयशी कित्याक थारले हेचेर मंत्री उलयलो ना। हो विषय खंय पावला तेचेर उलयलो ना। 1962 आयज मेरेन कोणीच लायटीच्या डिपार्टमेंटान जाय तसो वावर केलो ना हे उलयता। पण आयचे घडयेक जीव धरगत लायटीच्या मळार करपाक जाय। जे नवे इन्व्हेन्शन आता जाला सौर ऊर्जा प्रोत्साहन दिवपाक जाय, ते प्रोत्साहन कित्याक दिले ना ह्या विशयाचेर मंत्री कांयच उलयलो ना। हो मंत्री आयज बीजेपीचो ब्रँड एम्बॅसेडर जाल्लो आसा। बीजेपीचो ब्रँड एम्बॅसेडर आमदार एमजीपीचो, पण ब्रँड एम्बॅसेडर बीजेपीचो कित्याक आपणाची खुर्ची वाटोवपा खातीर। असलो हो आपणाची खुर्ची वाटोवपा खातीर मंत्री जेणी सौर ऊर्जा खातीर कांयच केलो ना, आपणाची कमीपणा लिपोवपा खातीर हो आनी कितें तरी उलत सोडटा। फाटल्या 5 वर्सांनी ह्या सरकारान कोट्यांनी रुपया उप्पाट रुपया हेंच्यांनी खर्च केला लायट बरी करपाक, नवी उपकरणां घेवपाक, जनरेटर घेवपाक आनी ट्रान्सफॉर्मर घेवपाक, इन्सुलेटर घेवपाक, कंडक्टर घेवपाक, फीडर घेवपाक, मेंटेनन्साच्या नावार बरी लायट दिवपाच्या नावार हेंच्यांनी उप्पाट कोटींनी पैसो खर्च केला फाटल्या 5 वर्सांत। आनी तरी तो सांगता की सारकी लायट बरी जावपाक, बरी सेवा दिवपाक आनी 2 वर्सां लागतली। फाटल्या 5 वर्सांत तुम्ही कोटींनी खर्च केलो। फाटल्या 5 वर्सांत हेणी तब्बल 12,000 कोटी खर्च केल्यात। या 12,000 कोटींचो हिशोब कोण दितलो? या 12,000 कोटींनी या मंत्र्यान सांगचे की हेणी कितें कितें केलें। 20 खात्यान कांयच सुदार जालो ना। आनी हो मंत्री सांगता की आपणाचे खातें हे वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट आसा। आता जेन्ना 12,000 कोटी एक मंत्री एक डिपार्टमेंट खर्च करता तेन्ना तितून सुधारणा जावपाक जाय। 12,000 कोटी म्हणूनय आमी पळयले फाटल्या 5 वर्सांक 55 गव्हर्नमेंट सर्वंटांचो जीव गेलो। विजेचो धक्को लागून गव्हर्नमेंट सर्वंटाचे 55 आमचे गोंयकार तरणाटे आमचे भाव तांकां मरण आयले। 7 निष्पाप नागरीक विजेच्या धक्क्याक लागून तांकां मरण आयले। 17 गोरवांक मरण आयले। आनी हे लायटीचे मंत्री आनी लायटीचे हे इंजिनियर कसलीच जबाबदारी घेवपाक तयार ना। तुमच्या समक्ष मंत्री आनी इंजिनियर सांगता की हे सगळे जे मेल्या आमी जबाबदार ना। तो कोण मेला तोच जबाबदार। हे कसले खाते? वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट की मेल्या उपरांत तुम्ही जबाबदार ना? आमी सगळ्यो किट दिले म्हणटा, हे सगळे तुम्ही केन्ना दिला? हो जो डिस्चार्ज रोड आसा तो कितली वर्सां जाली तुम्ही दिली हे सांगले ना पत्रकारांक? हे तुम्ही गोंयकारांक सांगले ना? हो डिस्चार्ज रोड आनी सेफ्टी जे किट आसा ते केन्ना दिले, कितले दिले, कोणाक कोणाक दिले हे तुम्ही जनतेक सांगले ना। या मंत्र्याक सांगूंक सोदता की 12,000 कोटी तू जेन्ना खर्च करता तेन्ना तितून बरी लायट मेळोंक जाय आसली। तितून आमचे गोंयकार जे तुज्या डिपार्टमेंटान काम करता जे 55 फाटल्या 5 वर्सांक मेले, 7 निष्पाप गोंयचे नागरीक मेले, 17 वयर गोरवां मेली, हे जबाबदार कोण? हे सगळे पैसे खर्च केल्या उपरांत सुद्धा मरता। हे सगळे कोटींनी रुपया खर्च केल्या उपरांत तुझी सगळी यंत्रणा, तुझे सगळे जे इलेक्ट्रिकल ते सामान जे खर्च करतात तुम्ही विक्री करतात ते बिघडटा। तुम्ही करतात कितें हो मोठो प्रश्न आमकां पडटा।